मंगळा भाव भयणीनो, एक आवय आपल्या ल्हान भुरग्याक रावताली. ते ल्हान भुरगें चेडू शेजाऱ्याच्या घरा आसलें आनी ती आपल्या घरा परतले आयल्या उपरांत आवयन तिका विचारलें, तूं खंय गेल्ली, कितें करताली? ती म्हणपाक लागली, हांव शेजाऱ्याच्या म्हज्या मैत्रिणीच्या आवयक बुजवण दिवंक गेल्ली. कित्याक? ताचो बापूय, मैत्रिणीचो बापूय मेला. आनी मागीर तुवें कितें केलें? हांव तिच्या खांक्यांत बसून हांवें तिका बुजवण दिली. आवयन म्हणलें, तूं आनी कसली तिका बुजवण दिवंक शकता? तेच भाशेन म्हळ्या भाव भयणीनो, आमी ते तालंत दिल्ल्या तेंची वपार आयकल्या. जायत गोळे ते कांय दिसता तो असोच आपलो टायम पास करूंक जाय आसलो आनी तेणें कांयच करूंक ना, तो टॅलंट व्हरोन पुरलो. तसले मनीस आमचे मदीं आसात. देवान प्रत्येक जाणांक जिन्सा भाशांनी गूण दिल्यात, बेसांवां दिल्यात. थोड्यांक ती सगळीं आपल्या हातान भरून घेवंक आस आसा आनी उपरांत आनी घेवंक जायना. दुसरीं एकामेकाक पावतात, दुसऱ्यांक गरजेवंतांक आपली भेट, आपली देणी, आपली बेसांवां दितात आनी तितले पावटी तांची दुपट वाडटात. आनी दुसरीं आहात कुसकेपणां करतात, शेजाऱ्यांक पळयनात, आपलेच कुसकें जिवीत जिवंक सोदतात आनी तांकां कुशालकाय ना, शांती ना. सो देव म्हणटा, क्रिस्तांव म्हणजे सोडवणदार. आपल्या जिविताचो खर्च करून दुसऱ्याक आमी पावताव, दुसऱ्याक आमी साल्वार करताव. इतले पावटी आमकां सासणीक जिविताची भासावणी देव दिता.